आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, ज्या कुटुंबात भावार्थ्याचें जिवीत जिवी आसा त्या कुटुंबात एकचार दिसोन येता। ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबांत भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावुया हो विशय विचून काडला। आयचे शिव वर्तमान कुटुंबांनी आपलें कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक उलो दिता। हे वरवीं आमची कुटुंबां भावार्थ्याचे नमुणे जावन एकचाराच्यो आनी बोरवोसाच्यो जिव्यो कुणां जातोली। आमचे कुटुंबांत आमचो भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसांत मागुया।
तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. अपूर्वयाच्या भावा भयणीनो, ज्या कुटुंबान भावार्थाचें जिवीत जिवें आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ खोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावया. हो विशय विचून काडला क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोस त्रास पिडा उप्रासतात तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता. वो सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाची आनी एकचाराची पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कसलोन पडटा. सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सवे हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान भावार्थ परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो भावार्थ खोलावून एकचाराचो बोरवोसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसान मागतना हें नवें भेटोवंक आदार कोत्तल्या केंद्राचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र हातून वावर कोत्तल्यांचेरूय देव बेसांव घालून म्हूण मागुया. प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आतांच आमी सुरवातीची उतरां आनी आयचो विशय आमच्या कानार पडला. आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, आमकां कोलीत कोत्ता कुटुंबांत सदांच मागणें मोग आनी शांती आसूंक फावो. आमचें कुटुंब, आमची फामील सदांच मोगान आनी मागण्यांत आमी बांदूंक फावो. आनी जायते पावटी आमी मोग एकामेकाक मोग दाखोवंक आमी विसरता आनी मागणें करूंक आमी फाटीं सरता. तो देवा लागीं आमी माफी मागुया आनी खालतीकायेन आमी सोगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासोर भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत कोर, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळजाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासय.
आनी ताचेर भावात दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक. आमच्या सोम्या जेजू पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयताना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला परी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबत्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक मांडयतालें. आदल्या जनावरा परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयताना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनीक एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आंकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोत व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी आनी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनीक वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगल्या परसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताची राजवटकेचें केन्नाच निसणटण जावचें ना. देवाचें उतर हें,
देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणात प्रितुमेर वाडटात तीच तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक दर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात अंत्रोळा वेळ्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात सबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया हालेलुया 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 गोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगल्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण तुमी जाणो जायात हांव तुमकां खरेंच सांगतां हें सगलें घडल्या बगर ही सोसोत उतरची ना स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफूल सेलर्स सोडोळ दोर्या युक्त तारयो उपजयना एक युक्त तारयो जातलो जाल्यार जोणे एकल्यान दोर्याच्या तुफानांतल्यान आपली पयण करूंक जाय आनी हेच दिशेन हांव म्हणूंक सोदी एक कुटूंब तर ओकोंड जातलो जाल्यार त्या कुटुंबाच्या सगल्या वांगड्यांनी एकवटान येवन कोश त्रासाचेर जैत व्हरूंक भोव गरजेचें आनी हेंच मनांत धरून हांव एक भोक्तीवंत फामिलीची जिवीत तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां 16व्या शेंकड्यांत नावारे ह्या राज्यांत एक भोक्तीवंत कुटुंब आपले व्हड पालिसींत रावतालो ह्या कुटुंबांत एक अस्तोरी मारिया नांवाची ती भोक्तीवंत आसली आनी तिचो पोती उवान आपल्या देशाच्या राजाचे एके भाशेन सुचोवणार कसो तो वावर करतालो आनी खेरीत पडून देवाच्या मोगान बरोवन आनी भोक्तीपणीन आपल्या 5 भुरग्यां सांगाता ते आपलें जिवीत खुशालपडीन जियेतालीं पूण कांय वर्सांनी एके भाशेन तांच्या जिविताचेर 3 कोस त्रासाचीं एके भाशेन तुफानां उपरासतात पयलें तुफान 1512 ह्या वर्साक तांचेर येवन पडटा दुसऱ्या देशाची फौज तांचेर आक्रमण करता तांच्यो जमिन्यो जप्त करून तांच्यो सगल्यो सवलत्यो काडून तांचें जिवीत भारादीक करता
हे सगळे कोश्टां ती सोंसता आसतनाच दुसरें तुफान तांच्या जिवितांत भितर सरता. ह्या घराचो वडील उवान ह्या संवसारांतलो सोंपता. आनी एके भाशेन मारिया ही सगळी दूख घेवन निराशीपणान कितें करचें तें तिका गमना. पूण आपल्या 5 भुरग्यांचें जिवीत आपणाच्या दोळ्या मुखार धरून ती बोरव्याशान आपणाचीं पावलां फुडें मारता. आनी तशेंच उपरांत तिसरें तुफान तांच्या जिवितांत उपरासता की भायल्या देशाची फौज येवन तांच्या पालिसीचेर आक्रमण करता. आनी हे परी कांय भाग त्या पालिसीचे ते मोडून उडयतात. मारिया एके भाशेन आपल्या घोवाच्या दुखांत आसतना आपल्या घोवाचें घोरूय मोडटा तें पळोवन तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात. पूण तोरी आसतना ती आपलो बोरवासो आनी भावार्थ देवा वेलो सांडिना. आपल्या 5 भुरग्यांक देवाच्या मोगान आनी विस्वासान ती वाडयता. आनी शेकी ह्या कुटुंबाच्या 5 भुरग्यां मदले एकलो सांत जावंक पावता. आनी हो सांत आमच्या गोंयच्या भुमीचेर आपलीं पावलां मारून शुभ वर्तमान परगटा. होय प्रितीच्या भाव भयणो, हो सांत जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर आनी ही काणी जावन आसा ताच्या कुटुंबाची. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां आमकां कितें पडेन आमचो कुटुंब कसो तरेन बांदून हाडचो तो आमचे मुखार 2 भाग दवरता. पयलो भाग जावन आसा कोश त्रास आमच्या जिविताचो भाग. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार आमकां दानियल प्रवाद्याचें दर्शन आमकां मेवता. थंय आमी पळयता कशे भाशेन ह्या संवसारांतलीं 4 वारीं तो दर्याक एके भाशेन उचांबोड करतात. पितीच्यानो, आमच्या जिवितांत एके भाशेन जायतीं तुफानां आसात आनी भोव करून आमी लक्ष घालूंक येता आयच्या बदलतल्या आमी म्हणूंक येता संवसाराचें वारें आमच्याय कुटुंबांत भितर सरून जावं त्यो संवसाराच्यो वायट चाल्यो, वायट पद्दत्यो, वायट रिती आमचो कुटुंब एके भाशेन आयज उचांबोड करता. साबार तरेचे एके भाशेन कोश्ट आमच्या जिवितांत उपरासतात. पूण हें सगळें चिंतून आमी आमचीं पावलां फाटीं मारचीं न्हय. कांट्या विडे गुलाब ना आनी कोश्टा विडे जिवीत ना. सान फ्रांसीस शावेराच्या कुटुंबाचेर साबार तुफानां उपरासलीं, पूण तांणी बोरव्याशान आनी देवाचे भावार्थ थेवून आपले जिविताचें तारू ताणें फुडें मारली आनी ह्या परी कुटुंबांतल्यान एक सांत उपरासलो. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक भोव गरजेचें. जेन्ना कोस त्रास तुफानां म्हज्या कुटुंबाचेर उपरासतात तेन्ना म्हजें जिवीत कितें जाता काय? सगळीं आमी घराची वांगडी एकवटान येतात काय आनी ह्या कोश्टांचेर झुजतात काय? पूण म्हाका कित्याक पडलां? म्हजें कितें बरेंपण आहा तें पळोवन हांव एके भाशेन कुशीन रावन म्हज्याच कुटुंबाचे कोऱ्याज सांदे पयस जाल्यात. पितीच्यानो, म्हजो कुटुंब हांव आयज राखूंक हांव कितें करतां काय? दुसरो भाग जावन आसा बोरव्याशाचें जिवीत. आजच्या शुभ वर्तमानांत एक भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता सुकलोल्या कशें दिसतल्या खांद्यार आंजिराचें आनी तशेंच हेर झाडांक गिमाच्या दिसांनी कोंबऱ्यो फुंटात. सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना मालाका आपणाची पयण कोत्ता आसतना तुफानाक सांपडून ताचो कुडीस एक भाशेन सांडटा आनी तेन्ना तो आपलो बोरवाचो सांडिना आनी जेन्ना कुल्ली ताचो कुडीस घेवन येता तेन्ना ताचो भावार्थ अदीक उकोण जाता. पितीच्यानो, आमच्या जिवितांत असलेच झुजां मोळां कोस त्रास उपरासतात. जायते फावटी आमचें कितें अपुरबायचें आसा तें सांडटा आनी हें परी आमचें जिवीत गोरी तें सुकलेल्या खांद्या परीन जाता. पूण हाचें पयलें वाचप आमकां सगल्यांक उगडास करून सांगता की शिवासोनार बसतलो आसा तो आमच्या देवाच्या हातांत हें सगलो संवसार आसा. तर आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब आमी ताच्याच हातांत घालुया आनी हें परी
जें कितें सांडलोलें आसा तें देवाक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत घोडी आमकां मेळत. आनी हें परी जें आमचें सुकलोलें जिवीत आसा ताका घोडी कोंबड्यो फुंटल्यो. कोंकणीन एक म्हणणी आसा, सगल्याच्या रानीच्या फाटल्यान गोबोर आसा. कितें पूण हांव म्हणूंक सोदी, सगल्याच्या कुटुंबांत क्लोज त्रास आसात, पूण जीं कोण देवाची बावाड तेवून आपलें जिवीत फुडें मारतात तेंची जैती वून जावंक पावतात. तर शेवटाक हांव म्हणूंक सोदी, खोस त्रास सगल्यांच्या जिवितांत आसात. आयज हांव तयार आसा काय भावार्थान आनी बोरव्याशान एके भाशेन म्हजें कुटुंब फुडें व्हरूंक. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता, भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवाचो जावंक आयज हांव तयार आसा काय. तर हेंच मोदान दवरून ह्या पवित्र मिसेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत भावार्थ कोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानांक आनी दुखींक बोरवांशान फुडो करूंक, एकचारान बोरवांचो फुलोवंक, आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबाक घोटाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकी मोलार वावुरतल्यांनी एक बरें कुटुंब, बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबा सोवें बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जियेतोल्यांक सोवें दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या घोव बायलेन संस्काराचें पवित्रपण वळखून आगोड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बावार्थ दवरूंक एकवटाचे बुनयादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बेबदिकाय, जुगार खेळप आनी तरेकवार संवयांक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाड जालोल्या कुटुंबांक पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बावार्थ आनी बोरवांचो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कुटुंबाचे केंद्रांत वावुरतल्यांक धर्मीक संगिताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूंची आनी घराची निगा घेतोल्यांक आशिर्वाद बोर आनी आपल्या आसलोल्या जबाबदारी उद्देशी कुटुंबाचें व्हडतेपण उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दयाल बापा, तूं आमकां केन्नाच साडिना. सगल्या वेल्यार तूंच आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी सोत मानूंक आमकां कृपा आनी बोल दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आमच्या काळजाचे आवडे उंड्या सोर्या बोरी आमी सगळे दोया गाली पेटीर तुझे दोळे म्हज्या भाव आनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा सर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत खुसार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुसार वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जोमा हाडूंक बागीवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोशिल्लो. लागशिल्ल्यान आनी लागशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चाली शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सवकालीन आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दरबार तुजी थंय मोहिमा वाकांटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन खोश मोरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच पोरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोले, तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो घुट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी
जिवंतपणा वरवीं तुवें म्हाका सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनून जिवनपणाचो आमी भक्तीपोवणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची गागलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यन तुजे सांगाता, भाग्यन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सोन वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन आमी सोगली म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशायेन ओतवेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोम दुतांक मोलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोणमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेल्यांच्या जेवणांक आपयला ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कोमुन्यांव घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवासुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले हुबेवून दोम परगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मोदे उपजय आनी आमी सगळीं ओदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्यांक सोदता तशें आमचें जिवीत मांडूंक विस्वाशी तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयच्या मिसाची भेट संबरमलोल्या पाद्री जेसन मोंतेरो आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक्न जोफियो फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपा आनी गायनाची मांडोळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेचे मीस. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाकूच वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचे हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पयस संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 वाजता मराठी मीस आसतले. तिसवेर हे भाशेन मिसा आसतली. 9:15 कॅनन्स मास आसतले. 11 वाजता तामील मीस आसतले. 12:15 वाजता मलयालम मीस आसतले आनी सांचे 2 वाजता सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतले. 5 वाजता सगळ्या दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतले. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यां सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. फाल्यां दिसा याज्ञीक आनी धार्मिका पासत आमी खेरीत भाशेन मागतल्या. सगळीं आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. सोटपदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळीं म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. सोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा. आमेन.